स्पीकर सर, सद्याक जी रो फेरी घातल्या थंय फी जी आसा ती 4 व्हिलराक 30 रुपया गेल्या आणि पयलू आसली 10 रुपया. सो लोकांचो डिमांड आसा की 10 रुपया फी करची म्हणून. मिनिस्टरान मातशें आयकून घेवचें. आनी दुसरें दोनूच रो फेरी आसा आणि सद्याक एक ओल्ड फेरी जी आसा ओल्ड फेरी चलता. सो सद्याक डिमांड जो आसा तो 3 फेरी सकाळची आनी सांजची ज्यो ओल्ड फेरी आसा त्यो हाडच्यो. म्हाका दिसता मिनिस्टर आनी आयजूच एक हें जाला इन्सिडेंट जाला की रो फेरीचो जो रोप आसा आमी आतां न्यूजार पळयलो तो रोप तुटोन पडला. आतां नवीन रो फेरी असो रोप तुटोन पडो हांव नकळो कितें चल्लां तें. म्हाका दिसता मिनिस्टरान हेजेर ओके तू सांगता ते बरोबर आसा की थंय पीक आवर्स जेन्ना सकाळ फुडें 7:30 ते 10:30 पर्यंत पीक आवर्साचेर जे त्रास जाता. आमी थंय एडिशनल फेरीज परत एक फावटी रोपीन केल्ले आसा. आनीक जाय जाल्यार आनीक करतले. आमकां ह्या रुटाचेर सादारण ते 6,000 रुपया पर डे इन्कम जातले. आयज ते 30,000चेर गेल्ले आसा. म्हाका सांगात 4 व्हिलराक 15 रुपया एक ट्रिपीक वचपाक कितें त्रास जाता. सर विरेश बाब एक मिनिट विरेश बाब एकच मिनिट मागीर उलय एक मिनिट म्हणजे मुद्दाम जावन खंयची नवी फेरी जी हाडटा पळय न्ही ती कशी वायट. कारण असेंब्ली चल्लेली आसा. असेंब्ली भितर कितें तरी सरकाराचो नवो इनिशिएटीव आसा ते कशें फेल्युअर जावप हे आमकां दाखोवन दिवपाचो हो प्रयत्न आसा. लागला की रो फेरी ज्यो चालू आसा त्याच्या बरोबर 3 पयलींच्यो फेरयो चालू आसपाक जाय. ह्यो ऑलरेडी चालू आसा. ते कोणी सांग आतां खंयच्या टायमार ना म्हणटा तेंच्यानी दाखोवचें. कळ्ळें न्हू. बेश्टेच कितें सांगलें म्हणून जायना. सरकारा विरुद्ध कितें जें उलयता पळय तेंच्यांनी सगळें शहानिशा करूनच उलोवपाक जाय. आतां इमर्जन्सीन आमकां एक फेरी स्पॅर दवर म्हणून सांगल्या दोशी वाटेक रायबंदर आनी चोडण सायडीकसून ती फेरी दवरलेली आसा. आनी 3 फेरयो ज्यो जायो न्हू अलॉंग वीथ द रो फेरी 5 फेऱ्यो चलता आतां.